अगोस्ती घेते ते सगळे मी झाडला लागले सर्वेक सोडून नसून त्यांना दुरीक काढते ते आता पण आम्ही तिथून सोडणार आणि सोडले आम्ही सोडलो जाल्यार ते काडटाले पूण आतां हे ओव्हरफ्लो जालो म्हूण तो प्रॉब्लम जालो हे आमी एडिशनल as you said that this is recommended by the panchayat, right? Okay. आमगे एक एक्स्ट्रा सजेशन आहा सुनी इंक्लूड करता. I can propose now. You can propose म्हणजे तू सांगू शकता नी. हय. आमगे आम सांगते प्रमाणे आम्ही कोकणा एरिया भितर ते. कोकणा एरिया ते दाबोर गायला योजनाचे की आम्ही काही धाडपाक जाय कोणाची आहा जाल्यार तेजी सर्क्युलर आतां येयला आनी लास्ट डे फाल्यां आहा कोणाची तुमची नांव आहा जाल्यार दिवची गटारांपर्यंत वास येता ताका जाय तेन्ना भुरग्यान कंप्लेन केलो एक गोल पडलो ती गोल पडलो तो काडून गेलो ती पाणी इतलो गेलो यू दी प्रॉपर मॅटर ते सुकया सोकपिटां घाले ते सारको झाडां घाले ते डोंट डू लायक दॅट पावसान कितें जाता जाणटो थिंगा आसलोली आनी तेंगे बजेट हें केलें तेणी आनी बजेट कोन्न तेणी तेंगेले थोडे वर्क्स आसलोले आनी ते पयलीं तेंकां हांवें थोडे हिंगा मुगे एक कॉस्टेन आसलोले फर्स्ट म्हूण ते ड्रेनेज म्हणजे कितें हिंगा ड्रेनेज जायते मारले हितूच ड्रेनेज जाले पूण ते ड्रेनेज उसपून तेंकां पयशे आसनाय पूण मारूंक पयशे आसताय हितू पयशे ते वेस्ट कोत्ताय आनी थोडे कडेन ड्रेनेज उदक दिको वचना एक थेंब दिको वचना पूण ते मान आसताय ते पयशे गेले आनी ते पोन्ने उदक वयताय ते मोंड पडलो आहाय तेणी ते करूंक सोदनाय कित्याक तेंचे कांय बेनिफीट ना तेंकां कोणा हें करूंक खाताय न्ही तेंकां बेनिफीट ना सेकंड पॉयंट आसलेलो मुगेलो पंचायत बॉडी इन्स्पेक्शना वयता कोण वयताय काय म्हूण मुगे भाशेनी हे कसले इन्स्पेक्शन आहा वो केन्ना कोणागेले इलिगल वो कितें केलो आहा ती इलिगल तो कोणा एकूच दाखयतलो तो तेकाच वयतलो पूण तितून आनी इलिगलिटी आसतली मुगे भाशेन सगळे पगार मेळटा 4 एंड दिकून जाल्यार सगळे पंचायत मेळटा सगळे नसप थिंगा कितें जाता तें चोवपाक कोण हेणी सेटींग केलो जाल्यार तेणी सेक्रेटरी सरपंचांनी ते बोर्ड आनी हेणी सेटींग कोन्न तो गांव पाड घालूंक इज इजी आनी जालो आहा हिंगा एक सेक्रेटरी गेलो तो आमकां जाता कितें बरोवपाचें अरे तुमचो इलिगलिटी केलो आहाय सगळें इलिगल म्हूण आहा आनी तूं विचारता कितें काय म्हूण आमकां कितें बरोवपाक काय म्हणून एक सेक्रेटरी जायन आमकां विचारप कितें बरोवपाक काय म्हूण थिंगा आनी सेक्रेटरी कित्याक जायो मुगे थर्ड पॉयंट आसलेलो प्लास्टीक आनी तें सगळें आमगे इतली गार्बेज कलेक्शन जाता पूण लोक दिवपाक तयार नाय आमगे हिंग कितें जाता वखद हे वोट बँक पॉलिसी जालो आहा ती तेका कांय सांगूंक गेल्यार तो म्हाका हाल वोट मातची ना मुगे घरान 10 वोट आहाय तेगे पूण तेंक रेस्ट केले हो गांव पाट ते प्लास्टिकान रस्त्यार जोडयताय उजगान अरे हांव म्हणटा कितें तेंक फायन आहा जाल्यार न्ही ते जोडयता पंचायत कलेक्शन येता तेंक दिनाय तुमी हितून जोडयताय जाल्यार तेका 5000 फायन मार तो दितलो कलेक्शन करूं तेका दितलो 5000 पडली म्हणटरी हे ते करूंक तयार नाय ते पळय मुगेलो तोच पॉयंट आसलेलो थिंगा आमगे लास्ट टायम एक इलिगल बांदलोलें ते म्हणटा कोर्टा आहा हें आहा तें आहा पूण तेणें ऑलरेडी न्यू स्ट्रक्चर काडलो तें ऑलरेडी तेणें रेंट केलें आनी आमगे हेणें हांव नको हेंगे आतां प्रोसिजर केसो कितें तो आनी BDO कलेक्टर कितें तें म्हाका कांय खबर ना तेंगे केसो प्रोसिजर तो इलिगल जालें म्हणटरी तें इलिगल डिक्लेअर जालें म्हणटरी तेगे वॉटर आनी इलेक्ट्रिसिटी आनी लायसन्स तेगे रिवोक करूंक जाय आनी मागीर कोर्टां वचपाक तुमी तें सगळें हिंगा 2 कोर्टां वयता कोर्ट तुवें दिलो आहा हें सगळें आनी तूं कोर्टां येता तेका दी न्हू तो इलिगल म्हूण सांगता कोर्ट कितें चोवपाना तुमगे तेणें कितें केलें तें पूण तुमी कितें दिलो आहा तें आतां तेगे कांय केलें ना तें कोर्टां आहा म्हणटा तें एक धाडला म्हूण तेणें सांगिलां मागीर हांवें चल्लां काम कितू कामां आमगेले ड्रेनेज रोड्स कितू PWD गेले PWD तेंगे फायल धाडलो खंय ते PWD धाडले खंय कोण हांवें म्हणटा MLA येते MLA को धाडल्या खंय MLA केअर कोन्ना तो चोय नासल्या भाशेन कोच खंय ते फायलो हांव नको हेंगे केसो पॉलिटिक्स चलत तेंगे भितर कितें आहा तें बरें आहा तें बरें करून आसता
सगळें बरें करून जाता आनी तें कितें जालें म्हणटकीर तेंगे तें आमकां पब्लिकाक त्रास जाताय पूण MLAन तें धाडलें जाल्यार कितें वो काम करून धाडलें जाल्यार आनी आतां तुमी आयकलां आसतलें मिडियान तेणें कितें सांगिल्लें तें की MLA बोले फाल्यां तो MLA इग्नोर करता म्हूण इग्नोर करता जाल्यार आनी आतां मुगे भाशेन कितें MLA तुमगे कितें जाल्यार लोकांक इग्नोर करप न्ही लोकांचें काम तें सरपंचाचें आनी पंचांचें काम न्ही हांवें हें काम करूं जाय म्हणून आमी सरपंच केलो न्ही तेका आनी तेणें तुका धाडपा जालो तुमी कोण ना जाल्यार कितें जालें जायना म्हूण तें कांय ना एक दीस वच लोक न्ही हेंक सगळ्यांक दाखयतलो ओके मागीर थोडे मुगेलें 6 आहलोलें 6 पॉयंट आहलो मुगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान इज द वर्स्ट आमगे हिंगा म्हणटे तो JE आहा तो हिंग केन्ना कितें उलयतलो बरे भाशेन सांगतलो कांय ना तो केन्ना हिंग ऑफिसांक वचना ते केन्ना कोणाय जाय म्हणल्यार थिंग वच तो फोनाचेर उलयता अशें अरे बाबा तुका हिंग ऑफिस दिलो आहा तुका 2 कोटी चार्जीस आहाय 3 दीस हिंग यो ना 2 दीस हिंग यो 2 दीस राय वच आनी 2 दीस घरा कोण न्हीद पूण लोकांगे कितें आहा तें आसून आमगे थिंग आतां 2 वर्स जालीं लायट 24 hours चलता स्ट्रीट लायट जाल्यार हे मार्क्स आतां कितें जाण तूं हेजेर इलेक्ट्रिसिटी कोण आमगे आहा तो कोण मिनिस्टराचें हेजेर एक्शन घेवपाक जाय कित्याक तेगे पगार कातरूं जाय तेका लागून इतलें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट तेका बसून पगार घेता आनी हें तूं लोकांय पयशे यूज करता आनी लोकांक तूं बिल धाडटा बिलाचे बरोवन धाडटाय इतू पयशे स्ट्रीट लायटी म्हूण लोकांगे पयशां तूं तेका पगार लोकांगे पयशे आमकां एकठांय सगळे तेका आनी तो काम कोण जाल्यार तेका कित्याक दवरप तेका हिंगसान ट्रान्सफर करप पयले JE आहलोले ते सगळे ऑफिसां आसता सकाळीचे सगळे पूण हय हांवें बरे भाशेन केन्ना कितें वचून उलयता म्हळ्यार कांय डिस्कशन करूंक मेळना आनी आतां आमगे तेणी इतले ते सगळे ड्रेनेज आतां आमगे आतां तेणी हें केलें तो लिस्ट केलें तें वर्क करपाचें फकत ड्रेनेज आख्खें सगळें ड्रेनेज बाबा हांवें आतां तें सांगिल्लें बाबा हे ड्रेनेज ते ड्रेनेज कोण बेसिकली प्रोपोजल कोण गायला पूण ते चोवपाक आतां थोडे जाग्यार आहा एक घरा लागून ड्रेनेज इतुले तेच कितें उलोवपाक शकता तूं हय एक घरा लागून ड्रेनेज म्हणटा कितें जाण तूं तेंगे एक घरां कोडे 4 वोट आहाय आसतले ना 10 वोट आहाय आसतले एक वोदां एक वोट बँक पॉलिसी जाता पूण हे पब्लिकाक न्ही थिंगसां ती ड्रेनेज करून एक मनशा लागून 4 लाख मोडटा हे ते एक मनशागे पयशे न्ही 4 जाण तेंगे वोटर आहाय म्हणटकीर तेंगे पयशे न्ही हे 10 जाण लोकांक गेले बाबा तुका तें तो कोता तें थिंग उदक बंद उरता ड्रेनेज करप खंय जेन्ना उदक लॉगिंग उरता तें उदक रिलीज जावपा जाय वयर दोगरा वयर लोट येता ते हे नाक थिंग ड्रेनेज बांदले आनी हांव नको BDO तेंगे इंजिनियर आहा तो कितें करता आतां कितें केलो तेणी होळयांत उदक म्हणटा ते भशेन होळये वयर आहाय आनी रस्तो सकयल आहाय तें उदक खंय वचपाचें हे इंजिनियर घराक व्हरपाचें आतां तें तुका हांव म्हणटा हे ड्रेनेज घेयना काय ड्रेनेज हांकां पयशे हांकां उसपूंक पयशे नाय 2000 कितें दिताय म्हणटा ते भितरसां उसप नाय वयल्यान झाड घेवन वयल्यान ते म्हाका ते पयलीं ते आमगे कान्नवाला ते वयल्यान जान मान कोयर काडून बेश्टे पयशे घेता तेसो एशे आतां तेसो चललो आमगे पंचायतांक वयलो पत्र काडून वताय उज घातलाय जालें मात तेशी बोल्लो आहा आनी तो न्ही तुमकां हांव केन्ना सांगो मिडिया सांगता हांव की केन्ना तुमी पास पडटा जावं पळय उदक कितको वयता तें 2 सायडीन ड्रेनेज आहाय ना आख्खो दोंगरा वयलो लोट तो तेजे वयल्यान ते दोनी होळयांक घेवच्या जाय कित्याक जायना पयलो वयताले हे भितरसां मात काडनाय 1 फूट होळी पुरले आहाय 2 फूट 1 फूट गेल्या म्हणजे 1 फूट उदक रस्त्या वयल्यान वयता आनी हेका लागून हे मातशें पंचायतान बंद करचें आनी हे BDOन एक्शन घेवचें अननेसेसरी होळी बांदपाची इतलें मुगे थँक्यू वेरी मच आयचे ग्रामसभा मेनली कितें आहलो आमगेलो ऑडिट रिपोर्ट घालचो आहलो देन एडमिनिस्ट्रेटीव रिपोर्ट आनी दुसरे गव्हर्मेंट कॉरस्पॉन्डन्स कितें येता ते आमी बिफोर ग्रामसभा घालतात आनी तेज्या हेजे आमी कितें आमचो प्लॅन यानी बाजेट घालचें आहलें विच इज एप्रूव्ड बजेट आमी एटलिस्ट 1 crore प्लस एप्रूव केला मायनर डिस्कशन बरें डिस्कशन जालें तुमचे नोदरेक तेणी हाडले लोकांनूय आमचेय नोदरेक हाडले की चेंजीस खूंय खूंय करूंक जाय आनी त्यो तांणी लोकांनी सांगलें आमकां रिगार्डींग गार्बेजीचे हो एक मेन इश्यू आसता जेन्ना आमी
पंचायत ही पंचायत कामोली पंचायत डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता जावं वेट जावं ड्राय तेरो आसतना सम विलेजेस ओ आउटसायडर्स येतात आनी गार्बेज हिंगा तिंगा उडयतात आनी थोडे लासतात वीच इज व्हेरी बॅड फॉर हेल्थ जे लोक जाणा आसतना करतात आतां आमी तरी एटलिस्ट फॅसिलिटी लोकांक दिलो आहा की आमी कलेक्ट करतात आमी डिस्पोज करतात बट स्टील आमकां फूल सपोर्ट असो मेवना थोडे फाटी कितें जाता थोडे कंप्लेन करतात की आमी फी कलेक्ट करता म्हणून फी आमी कलेक्ट करता ती एज पर नोटिफिकेशन गिवन बाय द गव्हर्मेंट आमी आमच्या बोर्सांतली फी लायना आमी चार्ज करता 600 पर इयर हिंगा थोडे इवन आमचेर एलिगेशन घातलो आहा ह्या मेमोरेंडम आमकां धाडलो आहा व्हिडिओनान की आमचेर कंप्लेंट केलां की 700 पर मंथ घेता म्हणून एलिगेशन कोणाच्यानूय करूंक जाता बट ताका बेज आसूंक जाय आमी 700 पर मंथ घेतला जाल्यार ताका रिसीप्ट कितें आसूंक जाय वो पे केलें तें कितें आसूंक जाय कोणाच्यान कितें उलोवंक जाता तें एलिगेशन घालूंक जायना आनी स्पेशली इलेक्टेड मेंबर जेन्ना ते एलिगेशन दुसऱ्याक फॉरवर्ड करता वीच इज नॉट रायट सो तेजेरूय आमी डिस्कशन करतात आमचे बॉडी मिटिंगेकूय आमी ते डिस्कशन करतात बजेटाचे जे बरे बसापस जाली आमचे विलेजेसांनी आमकां खूंय चुकला तेजी म्हायती दिली आमी करेक्शन करतले आनी जी क्वेश्चनां जे लोकांन आमचे मदें मांडल्या ती आमी जाता ते भाशेन सॉल्व करतले आनी जाता ते भाशेन कामां करतले सो दॅट आवर विलेजेस आर हॅपी आणि ते मायग्रंटाचो इश्यू येयलो न्ही थोडो कितें आसता मायग्रंटाचो इश्यू आसतात सी आमी हॅव मेड अ सेपरेट सर्वे ईच पंच मेंबर सगळे पंच मेंबर बारबर वचोन वॉर्ड टू वॉर्ड सर्वे केला आनी कितले मायग्रंट्स कोण कोण दवरल्या तांकां आमी नोटीस दिला saying that first you have to get the verification from the police, second you have to pay 1 month rent to the panchayat as per the Panchayati Raj Act. सरपंच आनीक ते एक इलिगल कंस्ट्रक्शन आहलें शामलाल मावरिया तेजे आतां कितें एक्शन We have wrote to all the departments citing जे तेणी फॉल्ट्स केल्या म्हणजे आतां प्लॅन घेता आसतना एक आर्टिस्ट घेतलेलो प्लॅन ऑफ 5 मीटर बाय 10 मीटर विथ मेटल शीट रूफ बट वायज कन्स्ट्रक्शन तेणी 5 आहलो तो 10 मीटर केलो एंड विथ स्लॅब घालून फर्स्ट फ्लोर स्लॅब घातलो तेजेर आमी TCP लेटर केल्या दॅट ही हॅज व्हायोलेटेड ऑल द बिल्डिंग रूल्स एंड हॅन्स the license may be withdrawn. I mean the approval, technical clearance may be withdrawn. And once he TCP revoke केले तेज उपरांत आमी पंचायत आमचे लायसन्स रिवोक करतले but right now he went against my order to the additional director panchayat so we are also fighting the case in additional director.